जुवारी न्हंयतल्या मॅनग्रोव्जात 8 कॅनोज आणि सक्शन पंप जप्त केले। दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्यान केपेचो डेप्युटी कलेक्टर आणि कुडचरच्या पोलीस निरीक्षकांक बरोबर घेऊन ही कारवाई केली। सगळ्यो बोटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या ताब्यात दिल्यात। आम्ही कुडचड्यात खाजनावळ हे तुमकां फाटो दिसता हो जुवारी नदीचो फाटो आनी हांगा काल कोणी तरी एक 9 जी रेंव काडपाची होडी हाडून दवरलेली आसा आनी रातीन कुडचडे पुलिसांक मेसेज आयली आनी मामलेदार केपे ताणें सांगलें की पुलिसांक सांगलें की ह्यो होडयो सगळ्यो तुमच्या अंडर येवरा आनी त्या प्रमाणे आज जप्त केले आसा। सगळी होडी 9 होडी आसा तातूंतली 2 होडी आसा ती बुडल्या आसा। अशें कळटा की हे होडी जेन्ना पयर एक रेड पडलेली शिमेर कापशा आनी तेन्ना ही होडी थंय यूज जाताली, पूण कांय कारणान जेन्ना कोस्टल पुलीस जावं बाकीचे पुलीस कॅप्टन पोर्ट जेन्ना आयले तेन्ना म्हाका दिसता लिपोवपा खातीर हांगा होडी हाडून दवरल्या आनी ती कोणी तरी ताजे मागीर कंप्लेन केली आनी ती आज कुडचडे पुलिसाचे DYSP केपी DYSP निलेश राणे, वैभव नायक जे PI आसा, तशेंच मामलेदार प्रताप गांवकर आनी जॉयंट रेड मारली। तातूंत भितर होडी गेला तशेंच एक सक्शन धरला आनी आतां कोस्टल पुलीस जेन्ना आतां स्पॉटार आयले तेन्ना पयलीं कोस्टल पुलीस आयले ते कॅप्टन पोर्टान तांच्या पुलिसांची तांच्या अंडर गेल्या पोर्ट अंडर आनी ते आतां ती लिफ्ट करतले। ताणें म्हणलां की 2 होडी आसा ती भितर बुडलेली आसा आनी ती काडपाक खूब प्रयत्न खूब त्रास आसा, त्या खातीर जी मेळटली ती होडी ते व्हरून तांचे कस्टडीन घेतले। आतां कळटलें की होडी कित्या खातीर यूज जाल्ली आनी कोणी हाडून दवरल्या, अजून ताजो कोण तरी मालक अजून तरी फुडें आयलो ना अशें पुलिसांनी सांगलां। तर रेवूय जे प्रताप गांवकर जो मामलेदार ताणें सांगलें की हांगा रेवूय आमकां कांय मेळना आनी हांगा एस्कावेशन जालें ना, हे एरिया आसा ती आमी फुल्ल सील केल्ली आसा आनी जो हायकोर्टाचो हें आसा जजमेंट आसा त्या प्रमाणे हांगा रेंव वेवसाय हांगा कांयच जायना, पूण कोणी तरी आपल्या सेफ्टी लागून ही होडी हाडून हांगा दवरल्या। ना राती कितें जालें PI म्हाका कॉल केले एट मिडनायट अरावंड 12 o'clock की ते शेरपॉड म्हणटा ते बाग म्हणटा त्या प्लेसीचेर अरावंड रिवराक अरावंड 7 to 8 मेटल कॅनोज आसा आनी 1 कॅनोय विथ सक्शन पाम्प। सो हांवें तेन्ना राती 1 जाल्ल्यान ताका तेन्ना ते डायरेक्शन दिलें की यू जस्ट पुट अ गार्ड। सो ते गार्ड घालून ते हे केले आनी आमी मॉर्निंग 7 o'clock हांवें म्हाजी टीम एंटायर टीम मायन्स स्पोर्ट्स तलाटी सगळे आमी PI आमी सगळे ते इन्स्पेक्शन केले। सो इन्स्पेक्शनाक पयलें जाल्यार ती 7 मेटल कॅनोय आसा एंड लुक्स लायक त्यो म्हाका दिसता सँड मायनिंगाक इनवॉल्व जाल्ल्यो अश्यो त्यो आनी एक सक्सेशन पंप आहा। बट हावेवर एंटायर स्ट्रेस केलें जाल्यार इन दॅट एरिया देर इज नो सायन ऑफ एनी सँड एक्सट्रॅक्शन एंड आमी ऑलरेडी वी आर कीप द विजिल्स। म्हाका फक्त डावट मारता खंय तरी अदर प्लेसीस अदर तालुकाक एखादी रेड पडली आसतली आनी त्या खातीर त्यो हिंगा हायड करपा खातीर ह्या भितर इनर रिवॉल्टाक तेमी एखाद्यो त्यो लिपून दवरल्यो आसतल्यो। सो आमी त्यो सगळ्यो अटॅच केला आनी आमी त्यो वी आर हँडिंग ओवर टू द कॅप्टन ऑफ पोर्ट टू फायंड आउट द लिगॅलिटी ऑफ दॅट ऑल द कॅनोज। आनी कोणा ओनर बीन तसं काय मेळनात मग क्लेम कोणी करना, रजिस्ट्रेशन बी कांयच ना, क्लेम काय कोणी करना, क्लेम काय रेवूय तसं सँडय काय मेळना ना, सँड एक्सट्रॅक्शन तशें कांयच मेळूना। GOA365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।